पणजे डिस्ट्रिक्ट सेशन्स कोर्टान बाबूश मोन्सेराताचेर अल्पवयीन चलयेचे बलात्काराचे प्रकरणात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया करपा खातीर 29 ऑगस्टाची तारीख निश्चित केल्ली। मात तेच वेळार बाबूशान आरोप निश्चित करचे पयलीं पीडित चलयेच्या जल्म दाखल्याची मागणी केल्ली। बाबूशाच्या म्हणण्या प्रमाण ती चली अल्पवयीन न्ही। पीडित चलयेच्या आवयन खंय अपना घरात ते चलयेचो जल्म दाखलो दिला। तेच चली अल्पवयीन न्ही म्हूण सिद्ध जाल्यार पॉस्को एक्टा खाला आरोप निश्चिती जावंक शकना म्हूण बाबूशाचो दावो। आरोप निश्चिते पयलीं पीडित चलयेचो जल्म दाखलो दिवंक न्हयकार दितना सरकारी आदवोगातान विरोध केलो। तांचो दावो असो, जल्म दाखलो आसत जाल्यार तो चायल्ड वेलफेअर कमिटी कडेन आसतलो। चायल्ड वेलफेअर कमिटी सारक्या संस्थे कडच्यान कसलेच डॉक्युमेंट हाडात म्हूण आरोपी फोर्स करूंक शकना। आरोपी आड IPC आनी पॉक्सो खाला आरोप निश्चित करपा खातीर कोर्टान आदींच ऑर्द दिल्या। ही ऑर्द खंयचेच परिस्थितीत बदलूंक शकना। गुन्यांव केला काय ना तें ट्रायली वेळार कळटलें। सरकारी आदवोगादाचे म्हणणे मानून घेवन कोर्टान 26 सप्टेंबराक बाबूशावेले आरोप निश्चितीचे प्रक्रियेची केस दवरल्या। जाल्यार पीडित चलयेच्या जल्म दाखल्याची मागणी करपाचे बाबूशाच्या अर्जाचेर 4 ऑक्टोबराक सुनावणी जातली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।